21:05 आमकां कॉल येयल्ले फ्रॉम हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूम दॅट देर इज अ फायर. ओके, हेका लागला म्हणून बोंगल्याक 21:05 कॉल येयल्ले. तर इमिजिएटली आमी टर्न आवट केलो. हे वानेली हो वार्ड वानेली कोलवा. सो ते बोंगल्यार ती नाल्ली मेर्लिन मात्ता म्हणून ती दत्त म्हणून ती तेची फॅमिली मेन ती खंय बॉम्बे गेल्ली. सो ती येयली आनी तेणी तें नोटीस केलो. तेन्ना तेणी आमकां इमिजिएटली सांगलें उजो आहा म्हणून, कित्याक तेंची लायट बंद जाल्ली आनी सगळे स्मोक जाल्लो. सगळे स्मोकान तेंच्यान कांय करूंक जावंक ना तेंच्यान. सो तेणी इमिजिएटली फॅब्रिकेट ह्या पयली आनी आमचे भुरगे इमिजिएटली येयले रोखडे टायमार येवन सगळें साल्वार जालां म्हणटा तशें करून. वयली ग्रावंड प्लस 2 स्टोरी आहा ती आनी वयर टॉप फ्लोर एक रूम आहा. ओके, ते रुमान बेडरुमा सायडा इन्वर्टर आहा ते मेन कॉज सांगूंक शकता अशें म्हणून हांव म्हणटा सांगूंक जायना. कित्याक आसता इन्वर्टर आहा ती सायड जी प्लेस आसलेली थिंगा ती लासून गेल्ली आहा. सो बेडां फॅन्सी तेंचे काबड बी आसलेलो तांकां मातसो लागला उजो. एर रेस्ट सगळे सेव. ओके, ते स्मोक जावन सगळे ब्लॅकआउट जातात न्ही ते. सो ते मातशे ब्लॅकआउट जाल्ले आहा आनी लॉस कितले ते तुका सांगूंक जायना. चडशे ना म्हळ्यार सेव चड आसतात. लागलो साहेबा पण तरी पण पयलो येलो न्हय ना, काय दिश्टी पडना आसलेली ना तेका लागून हांव धांवले. काय दिश्टी पडना मुखार वय